चैतन्या जावे स्तुती गाया. प्रभु येसुवे नी आत्मदि नेलेसिरुवे. आराधने प्रभु येसुवे ना नित्यವು ಜೀವಿಸುವೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಆತ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸುವೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಮತೆಯ ಸಾಗರನೇ, ಎಮ್ಮನು ಪೋಷಿಪ ದೇವನು ನೀ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಮತೆಯ ಸಾಗರನೇ, ಎಮ್ಮನು ಪೋಷಿಪ ದೇವನು ನೀ. ತಾಯ ಮಮತೆಯಲಿ ಕಾಯುವ ದೇವನು ನೀ. ತಾಯ ಮಮತೆಯಲಿ ಕಾಯುವ ದೇವನು ನೀ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಆತ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸುವೆ. ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ವಂದನೆ
मोगच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो स्वामी जेजू आमचे मुखार हजर आसा. आमचे खातीर तो हजर आसा. एक घडीभर मौन रावया. सर आमची चिंतना, खंत, बेजाराय सक्कड पयस दवरया. जेजूचेरच आमचें गमन आमी दवरया. जेजूक आमी पळोवया आनी तो आमकां पळयतलो. कीर्तनगार म्हणटा, सर्वेस्पराक आमी दिन वासुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक आमी दिन वासुया, कित्याक तो बरो. आनी ह्या आमच्या सर्वेस्पराक दिन वासचें आमकां ताणें दिल्लो एक अवकाश. आमच्या जिणेंत सबार बरेपण जालां, जावनूच आसा. आज आनी तुमी हांगासर आसा जाल्यार हें आमकां जाल्लें बरेपण. कोवीड पिडा सगळ्या संवसाराक आयली. कितलोसो लोक आस्पत्रेन गेलो, जायतो लोक मेलो, पूण हांव आनी तुमी सोम्या मुखार हांगासर हजर आसा. सोम्यान आमकां राखलां. कितलोसो लोक पावसांत पाकें नासतना वाटेर आसा, भिजता, पूण हांव चिंता आमकां सोमेस्तांक एक पाकें दिलां, पाक्या पोंदा रावूंक. कितलोसो लोक खाण आनी तानेन रडटा, पूण आमकां दिसपडतो ग्रास लाभला. अशें लेख केल्यार भाव भयणीनो, एका फाटल्यान एक उपकार आमकां सोमेस्तांक लाभल्यात, कित्याक सोम्यान आमचेर दया दाखयल्या. कित्याक आमचो सर्वेस्पर बरो, देखून दिन वासचें आमचो कायदो. आमची जबाब जावं दी. अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां हो अवकाश दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपडतो ग्रास आमकां दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पिडेशिडेंतले आमकां राखल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिणेंत संतोष आनी शांती दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बावडताचें देणें म्हाका फावो केल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हो वेळ तुज्या सांगाता कुर्सूंक अवकाश दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी सक्कड सांगाता मेळोवन तुजी स्तुती गावंक आमकां अवकाश दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या कुटुंबाच्या देण्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. काम करूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरे शेजारी आनी इश्ट मंत्र म्हाका दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर विज्ञान वरांतले म्हाका राखल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिणेंत फावो तो म्हाका तुवें आदार दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मागणें करचें देणें म्हाका फावो केल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. वय भाव भयणीनो, आमकां मेळ्ळेल्या उपकारांचो उडास काडया. जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. जेजून 10 जाणां खोडकारांक गूण केल्लें, पूण एकलो मात्र पाटी आयलो. आज आमकांय बरेपण लाभलां. आमकां कश्ट ना म्हणना, कश्ट नातुल्लो मनीस ना. आमकां टेन्शन ना म्हणना, टेन्शन नातुल्लो मनीस ना. पूण जाल्यार ह्या सर्व मदें सोम्याचें बरेपण आमी साकलां. उडासा काडया. दयेकन आमी बसया. दयेकन बसून सोम्यान आमकां केल्लें बरेपण उडासा काडया.
मागण्याच्या रुपार आमी गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सागोरा आराधन तुका. ये सोडवणदारा आराधन तुका. हर एका मनशाक हर एका रचनेक आराधन करचे बाग. आणि आज आमी ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या. हो जागो एक पवित्र जागो आणि आमकां हांगासर सोम्यान हाडला आणि आमी आयिल्लीं सोम्याक आराधन केल्ली. आज घरा वेताना रित्या हातांनी फाटीं वेचना. खाली हातांनी आमकां सोमी धाडिना. आमी वेता आसतना कांय बणी म्हणी आमकां सोमी आमच्या हातान घालून दितलो. सोम्याचें आराधन आमी करया. ताची स्तुती आमी करया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सागोरा कुरपेन भरलेलो सोमी आराधन तुका. हे सोडवणदारा आराधन तुका. गितां गायता आसतना ओडा ताळ्यान सुटसुडीत ताळ्यान धैर्यान संतोष बरीत काळजान गीत आमी गावया. आत्मीक आनी लौकीक बरेपण सोमी आमकां ह्या गिता मुखांत खंडीत करतलो. ताळ्यान सकड. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सोम्याक आमी आराधन करया. जेजू आमचो मोगाळ ताका आराधन करया. जेजू आमचो दयाळ ताका आमी आराधन करया. कुरपे सागोरू आराधन करया. आमचो सोडवणदार ताका आमी आराधन करया. कोणाक साथ येता तुमचे हात उसोन धरा आनी आमच्या सोम्याक आमी आराधन करया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कुरपे सागोरा उंड्या रुपार तूं लिपोन आसाय. आमच्या मुखारच आसा सुमी. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय. पवित्र संगात तुजो दिवून आसाय. हे सोम्यान आमकां दिल्लें देणें गावन व्हडा ताळ्यान सांगात आमी गावया. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसाय.
सोम्या तूं जिवीत असो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोवचो आत्मीक देण्यानी आमकां बरसो आमचो जेजू सर्गींच्या मान्नान आमकां पोसचो पवित्र हिणांत आमकां एकवटावचो भाव भयणीनो तसो जिवीत दिवचो उडो आमच्या संगाता हांगर आसा आमकां जिवीत मेळो धैर्य मेळो भलायकी मेळो सुटका मेळो म्हणून सांगाता दुसरें चरण व्हडा ताळ्यान आमी गावया सोम्या तूं जिवीत असो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोवचो सर्गींच्या मानान आमकां पोसचो पवित्र हिणांत आपल्या एकवटावचो सकट उबी रावया जेजू मोगाळा दोळे दामया जेजू जेजू आमकां गुण कर जेजू आमकां भलायकी दी जेजू सागोरा आराधन तुका म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणा म्हज्या फाटल्यान म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता सोम्या जेजू तुका आमी दिन वाचता सोम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दी सोम्या जेजू सगळ्या संवसाराक भलायकी दी सोम्या जेजू म्हजी बेजाराय पयस करे सोम्या जेजू म्हाका गुण करे सोम्या जेजू म्हाका समाधान दी सोम्या जेजू म्हाका राख आनी सांबाळे सोम्या जेजू आमच्या घरांत शांती दी सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक भलायकी दी अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू Alleluia, 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 Alleluia. Mateoso Wangele, 5vo अध्याय. Mateoso Wangele, 5vo अध्याय, वळ 13 आणि 14. जेजून शिसांक सांगिल्लें आज तो जेजू म्हाका आनी तुमकां सांगता कितें म्हणटा तो तुमी पृथ्वीचें मीठ तुमी कोण पृथ्वीचें मीठ मीठच जर आणली जालें तर कित्यान ताका खरसाण दिवची भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मुस्तूंक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याकच तें फायदो ना तुमी संवसाराचो उजवाड तुमी कितें जावन आसात संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदलेलें तें शहर लिपोवन उरना
कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बांदा दवरिना बागार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक दिसाचो दिवटोणेर दवरता. बसया. दोनूच शब्द सोमयान आज म्हाका आनी तुमकां सांगचे. तुमी संवसाराचे मीठ. मिठाची खारसाण गेली जाल्यार मीठ खार ना म्हण चिंतया. तर आनी एका खंयच्या वस्तून मिठा खारसाण दिवची सांगा. खारसाण दिवचीच मिठान. आमच्या घरा नुस्तें करतना मांस रांदतना मीठ घालता आमी. कित्याक इल्ली खारसाण येजय आनी त्या रांदिल्ल्या वस्तूक रूच मेळा जाय. जर तर तुमी मीठ घालतात आनी त्या मिठान खारसाण ना ते मीठ घालूंक काले फायदो. तर खारसाण दिवचें आनी काले आसा. खारसाण दिवची वस्तूच मीठ. मिठाचें खारसाण गेलां जाल्यार दुसऱ्यान खंयच्यान ताका दिवचें. सवाल भोव अपुरबायेचें. हांव चिंता तुमकां सोमेस्तांक समजलें म्हण चिंता हांव. हे सोमयान म्हाका आनी तुमकां कित्याक सांगचें. आमी क्रिस्तांव आनी आमकां क्रिस्तांवांक खुटां म्हणलें मिसांव दिलां. जर तर खुटामूच समाधान ना जाल्यार जर खुटामूच समाना जाल्यार खंयचे वस्तू समा आसात सांगया. जर तर आमची खूट माणस समानांत तर दुसरें कितें खंयचे संवसारान समा आसा म्हण चिंतया. समा आसची वस्तूच आमचें कुटाम. एका भुरग्याक जायजेच एक बरें कुटाम. एका व्यक्तीक जायजेच एक बरें कुटाम. जर तर आमचें कुटामूच पोकळ जालां कुटुंबांतूच वाळय आयल्या जाल्यार दुसरें खंय समाधान मेळटा. देखून जायते जाण कुटाम सोडून बारांत वेतात, अंगडी वेतात, शॉपिंगाक वेतात, मोबायला वेतात. थंय समाधान मेळटा की म्हणून मेळना. मिठाची जर तर खारसाण गेली जाल्यार दुसऱ्या खंयच्याय ताका खारसाण दिवंक जायना. चिंतया भावा भयणीनो. आज म्हजें कुटाम कसल्या परिस्थितींत आसा आनी ह्या परिस्थितींत आसलें म्हजें कुटाम समाधानाचें, बरें, मैपासी, बोगसणेचें जायजें जाल्यार हांवें रूच दिवच्या मिठा बरी म्हज्या घरार आयची. जर तर म्हज्या जिणयेची खारसाण गेल्या, म्हज्या जिणयेची रूच गेल्या तर म्हज्या कुटुंबांत समाधान हाडूंक म्हाका जायना. एक घडीभर मावन पळोवन सोम्याक पळोवया आनी सोम्या लागीं सांगया, सोम्या म्हज्या कुटुंबांत रूच दिवचें काम हांवें केलां या करूं ना. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत रूच दिवचें काम हांवें केलां या करूं ना. जाप मौनपणी सोम्या कडेन सांगया. आमचे दोळे आमी दामप्या भावा भयणीनो, दोळे दामप्या तुमचे हात तुमच्या उस्क्यार उसोन धरा. सोम्याक आमी समर्पण करया. समर्पण दिवया आमची कूड, आमचो आत्मो सोम्याची ती. तुमची कूड पवित्र तेंपला म्हळ्यार साम पावलून सोम्याक आमी समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमचें घराणें, म्हजें कुटाम, दादलो, बायल, भुरगीं, आवय, बापूय, कुटुंबाचे हेर सांदे सकट सोम्याच्या पांयां तळो दवरया. सोम्या आमच्या घरांत शांती दी. सोम्या आमच्या घरांत समाधान दी. जांबर आमच्या घरांत आसलो एकलो सांदो भलायकी बरी ना, भलायकी दी. जांबर आमची भुरगीं शिंपडल्यान आमी सांगलें आयकनात. सोम्या आमच्या भुरग्यांक बरी बुद्धी. जांबर आमची भुरगीं परगांवांत आसात आनी हे दीस कश्टांचे दीस. आमच्या भुरग्यांक सांबाळ. जांबर आमच्या घरांत बेबदेपणाची पिडा सोरोप येवची. सोम्या ही पिडा आमचे तावन खाण उडय.
जावं पुरो आमच्या घरांत उलोवणें ना, समाधान ना. दुडवा खातीर, जाग्या खातीर, भांगरा खातीर, वस्तू खातीर आमी लढाई केल्या. आमी एकामेका उलयना. सोमया आमच्या घरांत उलोवणी दी. जावं पुरो आमच्या घरांत सोडुणें जालां, इल्ले तक्रार जाल्यात, राग आयला, एकामेकाची तोंडां पळयतना जायना. सोमया आमच्या घरांत समाधान दी, शांती दी, बोगसणी दी, सोंसणीक आमकां दी. आमची सगळें कुटुंब सोमयाच्या पांया तळा दवरया. मोरी जावन आसा आमकां आदर्श बरें कुटुंब बांदून हाडलेली, आनी आज आमकां सांगता आमी बरें कुटुंब बांदून हाडचें. ह्या पवित्र थळांत हांव पाटी वेता आसतना हांवें तुमकां सांगलें, आमी आज रित्या हातांनी पाटी वचना. आमकां कितें जाय, जावं बरो भलायकी जाय, जावं बरो आमच्या घरांत समाधान जाय, जावं बरो म्हाका सोंसणीकाय जाय, जावं बरो म्हाका बोगसणें जाय, जावं बरो म्हाका दिसपडटो ग्रास जाय. सोमया म्हाका फावो कर. दिंबी घालून सोमयाचो आशिर्वाद आमी मागया. Voda sacramenta sostagnavat caruia purvilia rupa bagla novioriti adaria salvon vecha astat Krishna Bhavatache Bolivia Zashe Bapa Tashe Futa Ullasari Stuti Sa Budvi Mahima Sasna Sasna Ekastayan Harsita Dukkha Dogancia Spirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडुणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां फैन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससना.
कशे आमी फारीक करूं सर्वेच पोरान आमकां केल्या बरेपणाक ताका कशे आमी फारीक करूं कितें हांव मोटिनीम सर्वेच पोराक ताणें म्हाका केल्या इतल्या बरेपणाक चडवणेची अर्गांकांच भेटयतलो सर्वेच पोराचें नांव वाखणटलो सर्वेच पोरान आमकां केल्या बरेपणाक ताका कशे आमी फारीक करूं सर्वेच पोरान आमकां केल्या बरेपणाक ताका कशे आमी फारीक करूं आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुद्दम रावलेल्यांक मनाचे वाती वणटेल्या नांव आपयल्या बरें तुमी दया करून मुखार येवचें आनी तुमची मनाची वात घेवची. आयच्या दिसाच्या नोवेनाक मुर्दम रावल्ली कॅनिट स्टीवन बरेट्टो कलमाडी, वायलेट पिंटो अँड फॅमिली नेजार, रॉबर्ट मेबल डिसोजा अँड फॅमिली मिलाग्रिस, कार्मिन डिसोजा कलमाडी, विल्फ्रेड फुटाडो पेरंपल्ली, डॉक्टर सुषमा लॉयड सिक्वेरा अँड फॅमिली मस्कत, फिलिप डिसोजा शिरवा, जॉयल प्रदीप फर्नांडिस मिलाग्रिस, लेस्टिना कार्डोजा उडुपी, पीटर डेसा कल्याणपूर, सुष्मिता कलमाडी, विक्टर अनसिल्ला मिनेजस अँड फॅमिली मूडबेल्ले, विलियम रोनाल्ड अरन्ना अँड फॅमिली मूडबेल्ले, जुलियाना कॉर्डा अँड फॅमिली मिलाग्रिस, मिसेस फुल्केरिया डिसोजा अँड फॅमिली माउंट रोजरी, मेबल डिसिल्वा अँड फॅमिली मुदरंगडी, जॉन्सन मिनेजस अँड फॅमिली माउंट रोजरी, नेल्सन प्रकाश डिसिल्वा मुदरंगडी, रोशन मरियट फर्नांडिस कल्याणपूर, रोहन सिल्विया फर्नांडिस कल्याणपूर, वाल्टर विल्मा मेंडोन्सा कलमाडी, विक्टर डिमेल्लो अँड फॅमिली कलमाडी, बोनिफास पिरेरा अँड फॅमिली एरमाळ, लीना कॉर्डा अँड फॅमिली शिरवा, अनसिल्ला डेन्सिल वलिवेरा केम्मांड, अनिता नजरेत उडुपी, ऑजवर्ल्ड फ्लॉसी फुटाडो अँड फॅमिली बारेन, रूपा अँड प्रकाश लसरादो कुवेट, राकेल अँड रायन लसरादो कुवेट, रेनिटा अँड सॅमसन डिमेल्लो कुवेट, क्लेमेंट सेलिन डिसिल्वा अत्तूर, विन्सेंट डिसोजा संतेकट्टे, रॉबर्ट डी अल्मेडा कोळलगिरी, रोविल डी अल्मेडा कोळलगिरी, लिडविन मस्करेनस तोट्टाम, ऐरल टीना मतायस उद्यावर, रिशॉन रियॉन तोट्टाम, ಐವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಂಬೂರ್, ಜಸಿಂತಾ ಡಿಸೋಜಾ ದುಬೈ, ಲೆನ್ನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತೊಟ್ಟಾಂ, ಪ್ರಿಯಾ ಅರನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ರೋಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಫಜೀರ್, ಐಡಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಗ್ಲೇಸಿ ಬಾರ್ನಸ್ ಉಡುಪಿ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಲೂವಿಸ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಜಾನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಪರಂಪಳ್ಳಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಡೈನಾ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಪರಂಪಳ್ಳಿ, ಅಲಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ವಿಕ್ಟರ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಎಡ್ವಿನ್ ವೀಡಾ ಸಿಯಾನ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಸನ್ನಿ ಅನಿಶಾ ಸಿಯಾ ಮಿರಾಂಡಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಸೂರಜ್ ಶಾಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲಿನೋ ಬಾಂಬೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸವಿತಾ ಕಾರ್ಡಾ ಶಿರ್ವಾ, ಜೋಶ್ವಾ ಲೂವಿಸ್ ಉಡುಪಿ, ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಉಡುಪಿ, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಅಬಿಗೇಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬಿಡಿಯೋಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕೀತ್ ಅಂಡ್ ಮೈರಾ ರೇಗೋ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ, ಓನಿಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸಿಂತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಸೆಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ ತೊಟ್ಟಾಂ, ಲೂವಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫಾಂಬೂರ್, ಅರಿನಾ ಓಷನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತೊಟ್ಟಾಂ, ಕಿರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತೊಟ್ಟಾಂ, ಟೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಡುಪಿ, ಲಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾಂಬೆ, ಲಲಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಕಾರ್ಡೋ ತೊಟ್ಟಾಂ, ರೋಶಿನಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಲೀನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉದ್ಯಾವರ್, ಅಗ್ನೆಸ್ ನೊರೋನ್ನಾ ಫಾಂಬೂರ್, ಡೆರಿಕ್ ನೊರೋನಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾಂಬೂರ್, ಶಾಂತಿ ನೊರೋನ್ನಾ ಫಾಂಬೂರ್, ವಿನೋಲಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಫಾಂಬೂರ್, ಆರ್ಯನ್ ಅಮನ್ ಲೋಬೋ ಕೆಮ್ಮಾಂಡ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿಯೂಸ್ ನಗರ್, ಪ್ರೀವಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಂಟಲ್ ನಗರ್, ಗ್ಲಾನ್ಸಿ ಆಳ್ವಾ ಶಂಕರ್ಪುರ, ಪೌಲ್ ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ.
आयच्या मिसाचें तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता विक्रम डाली डिसोजा पक्षिकेरे, रिसन लॉर्ड फिशिंग बोट पेरमन्नूर स्टीवन डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटयता. नायन मिनेजस कलमाडी, फादर स्टॅनी फुर्तादो एसचे झारखंड, मुरिल कुतिनो बीजे, एडबर्गा अब्राहम डिसोजा जर्मनी, लियाना जेरोम डिसोजा उडपी, एमिल्डा डिसोजा उडपी, मरिसा स्टारलेट डायस पर्कळा, विन्सेंट क्लोटी डिसोजा पक्षिकेरे, मार्टिना डायाना डिसोजा उडपी हाचो आज जल्म दिवस. हेक्टर प्रिसिला क्रास्ता उडपी हांच्या तेसावां खातीर सांगातास अल्विन अल्मेडा, हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता फ्रांसीस अल्मेडा अशोक नगर, विक्टोरिया सिक्वेरा हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एलिझाबेथ डिमेल्लो कोड्याळ. तुझी स्तुती करूंगा मी आयल्या, सोपी सुंदर मंदिरा तुझ्या. विसोवर तो पावो गेल्या गंगा, मोगाळ तुझ्या भुरग्या. याजका सवे बाबा भेटोवन दिता, सोम्या तुका आमी वंदिता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी. आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या न्हू आज नोवेनाच्या 11च्या दिसा वेलांकणी बालेकी मायेच्या मजतीन देवान आमचेर वरतिल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर अर्गां दिव ह्या देव तेंपलान एकूटमाच्या स्पिरितान आमी सांगाता जमल्या. आज आमी नियाळ करचे विशय जावन आसा मोरयेची जिणी कुटुंबां जिवितांक प्रेरण. मोरयेच्या जिणेचेर आमी एक नदर घाली तर एका भावार्थी कुटुंबान घर तसे सोर मोल्या तिचे थंय आमी देखता. तिचे विधेयपण, खालतेपण, सेवस स्पिरीत, सोसणीकाय, अखंड भावार्थ, मोग, धैर्य आनी त्याग आमकां सर्वांक मेल पंक्त जावन आसा. आज आमी
कुटुंबा पासत मागता आसतना मोरी येतय असलेशे गुण आमच्या कुटुंबारी रुता जावं प्रयत्न करया. आमच्या कुटुंबात तशें सर कश्ट आज आमी देवाक समर्पण दिवया आनी आमचे कुटुंबा जिवीत मोरये बरी देवाक मानवल्ले जावन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. भावा भयणीनो, पवित्र सभेचो नवार्दीक सांत सांत बेर्नार्ड म्हणटा, मोरये लागीं गेल्लो, मोरये लागीं विनंती केल्लो, कोणूच मोरीस कांयच मेळनासतना फाटीं वचना. आज त्या बोवाळतान त्या भरवशान ह्या मोरयेच्या पांया तळा आमी हांगासर आयल्या आनी आज आमी चड करून ह्या दिसाच्या नोवेनांनी आनी आज प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा बसत मागया. आमच्या कुटुंबांत खाल आमकां जाय. आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण जालां मोरये मुखांत भरती करून दिवंक मागया. सबारपणी आमच्या स्वार्था वरवीं, मोसरा वरवीं, हगेपणा वरवीं आमी देवाक मात्र दुखेलां न्ही, पेल्याकी दुखेलां, कुटुंबांत ना समाधान हाडलां. ह्या खातीर बोगसाणें मागया. नितळ काळजान आनी मनान हें बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयाराय करया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदांच संकार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदा कुडी आत्म्याची भलायकी दी. भाग्यवान नित्य ओंकार मरियेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतल्या आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. साम पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पोतिणीनो, तुमच्या पोतींक तुमी काळजाया. सोम्या थंय तुमकां तें साहस जाल्लें. पोतीनो, तुमच्या पोतिणीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सरसंगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हे सोम्याक खरेंच मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडयनाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतर हें. तू मुझे भद्रतेचे कडा सर्वेस्परा. तू मुझे भद्रतेचे कडा सर्वेस्परा. तुझे तै सर्वेस्परा आसरो घेता. म्हाका तुगे देंच लजे घालिनाका. तूने ते वंदे को म्हाका सुटका लाभय. मुझे विणोणे कांदी तुर्तान म्हाका सडोंक घे. तू मुझे भद्रतेचे कडा सर्वेस्परा. तू मुझे कडा आने मोसो तारो. तू मुझे कोटे भद्रते सो आसरो. वैकरेन सु मुझे कडा पानी कोटे. देखून तुझ्या नावा परमाणे म्हाका वार्ता कोण चल. तू मुझे भद्रतेचे कडा सर्वेस्परा. तू मुझे भद्रतेचे कडा सर्वेस्परा.
संभ्रमासो सर्व संतोषासो दर्या देवो करगादीम दर्यादा बाजो संभ्रमासो सर्व संतोषासो दर्या देवो करगादीम दर्यादा बाजो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या वर्सांभर असे जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्षांच्या बरी ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन पाटी येत आसतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा आसली. तो पैंगडाराच्या पंगडार आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखी मदें ताका सोदलो, पूण ताका मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी आयली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळान मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसोन तांचें आयकून तांकां सवालां घालतो आसलो. आनी ताच्या सवालां जापी आयकल्ले समेस्त जाणटेकायेन विस्मीत जाल्ले. ताका तें पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वळखुंती दुकान तुका सोदून आसल्यां. तवळ ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणां थरल्यात की कितें? ताणें उलयल्ल्या त्या उतरांचो अर्थ तांकां समजलो ना. उपरांत जेजू तांच्या संगता नाझरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो, पूण ताच्या माथेन हे सरसंगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाची उतर ही वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरयेची जिणी कुटुंबा जिविताक एक प्रेरण. हांवें वाचलें एका बुकांत, जायत्या वर्सां आदीं इंग्लंडांत एक नांवाडीक राय आशिल्लो हेनरी. तो राय एकदम गंभीर. ताचे शिसे ताचे मंत्री ताका भियेताले, उलोवंक भियेताले. ताच्या लागीं वचून उलयता म्हणटना तांकां एक नमणेची कांप येताली. एक दीस तसो मंत्री गरजेन ताका मेळोंक म्हणून ताणें रावच्या घरा गेलो आनी ताणें आसच्या कुडा गेलो. कुडांत राय आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक उस्क्यार दोन खेळटालो खंय. हें पळोवन तो मंत्री आजाप जालो. अरे बाबा, हो इतलो भिवखोर, इतलो बेआडसो राय हाका पळयतना सकट भियेतात. आनी हाच्या उस्क्यार एक भुरगो खेळटा म्हणटना ताका पातयेवंक असाध्य जालें. राय मंत्रीक कितें चिंतलो म्हणून जाणा आसलो. तो म्हणालो, खंय तूं कितें मोतींत आसा म्हणून तुज्या म्हाका कळ्ळें. हांव इतलो कठीण
म्हाका पळयतना पुरो जाण भियेतात आनी हांगासर म्हज्या उचक्यार एकलो भुरगो खेळटा हें पळोवन तुका अजाप जालें न्ही गी. वय म्हणालो की तोळ राय म्हणालो की तुवें चिंतचें समा. म्हज्या दफ्तरांत म्हज्या ऑफिसांत म्हज्या कामांत हांव राय. म्हज्या दफ्तरांत म्हज्या कामांत म्हज्या ऑफिसांत हांव राय. पूण म्हज्या घरा हांव बापूय. पूण म्हज्या घरा हांव एक बापूय. त्या दीस तो मंत्री एक व्हड लिसांव शिकलो म्हणटा तो. आमचें काम कलें जावं वृत्ती कली जावं आमच्या घरा आमच्या कुटुंबांत हांव एकच बापूय आवय भाव भयणी या हेर कुटुंबाचे सांदे. हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार भाव भयणीनो मोरीसर तर कुटुंबा जिविताची एक प्रेरण जाल्यार आमच्या घरा आमी कशें जियेचे आमचें घराणें कशें आमी बांदून हाडचें म्हणून मोरये मुखांत्र आमकां मस्त शिकोवंक आसा. आयचें वांजेलाचें वाचप आमी आयकलें. त्या वाचपांत 3 संगती मोरी आमकां आमच्या कुटुंबाची प्रेरण जाता आनी आमची कुटुंबां कशीं जियेचीं म्हणून मोरी आमकां आयच्या दिसा शिकयता. 3 संगती कले. जेजू जुजे आनी मोरी टेंपलाक पेस्ता गेलीं. कोण परा गेलीं? जुजे गेलो, मोरी गेली आनी भुरगो जेजू गेलो. ते गाय गेलीं वेताना टेंपला वेताना ते गाय गेलीं. मागणें करतना ते गाय आसतलीं. देवाक मेळटा आसतना ते गाय गेलीं कुटुंबाची ते आसांदे. मोरयेन इल्लें सांगलें कोणना आमी ते गाय या म्हणून. सडावतकारान कितें करता? तूं वच इगर्जी वच हांव बिजी आं म्हाका जायना. स्त्रियो सडावत येतात. तुमी वसा तुमी मागणें करा इगर्जी वसा कालें करा हांव इल्लो बिजी. आतांची भुरगीं मम्मी यू गो नो प्रॉब्लम यू गो डॅडी यू गो आय एम बिजी. पूण मोरी जुजे आनी जेजू ते गाय गेलीं. मागणे खाली आवयक मात्र न्ही बापायक मात्रय न्ही भुरग्याक मात्र न्ही कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक मागणे गरज आसा. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक मीस गरज आसा. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तेर्स गरज आसा. आमच्या घरा तशें जाता गी तें म्हाका गुत्त ना. तुमच्या कडेन विचारचें हांवें. आमच्या घरा तशें गी इगर्जे येताना सक्कड येता आमी इगर्जेक. ह्या दिसांनी लॉकडावन हें डावन तें डावन म्हणून भुरग्यांक एक सुलाब निसरोंक इल्ली वाट मेळ्ळ्या. तें थोड्या स्त्रियांक मात्र न्ही. तातूंत दादले येजे बापय भुरगीं येजे तरणाटी येजे. तरणाटी आसना सडावत घरा तेर्स करतना ह्या गांवांत आसात कोण ना. नातल्या ती बिजी. मोरी म्हणटा मागणे देवा सोडास तातूंत ते गाय आसलीं आमच्या घरांत सक्कणां आसा जे आनी हें काम जबाबदारी आमची. दुसरें कितें जाता थंयसर ह्या वाचपांत आमी कितें आयकलें. ती मागणी केली. फाटी येता आसतना जेजू एक अनाहूत घडलें आनी जेजू ना जालो. जेजू ना जालो म्हण तांकां केदाळा कळ्ळें. एका दिसा उपरांत कळ्ळें. एका दिसा उपरांत कळ्ळें आनी ती फाटी गेली आनी 3 दिसा उपरांत जेजू तांकां मेळ्ळो. बरें जालें. जेजू ना म्हणलें तांकां कळ्ळें. इल्लो लेट जालो पूण कळ्ळें. आनी कळिल्ले उपरांत ती वगेच रावनात. जेजू ना जाल्यार वचों दी म्हण सांगनात. ती फाटी वेतात ताची सोदना करतात आनी 3 दिसा उपरांत जेजू मेळ्ळलोच तांकां खुशी जाता. हें दुसरें मोरयेन आमकां सांगचें. आमच्या घरांत जेजू आसा. तुमच्या घरांत
जेजू आसा की या भायर पडला थोड्यांक आमकां गोत्तू ना भायर पडला की ना आमकां गोत्तू ना मोरयेक आनी जुजेक एका दिसा भितर कळ्ळें जेजू भायर पडला म्हणून आमच्या थोड्यांच्या घरा 10 वर्सां जावन आमकां गोत्तूच ना जेजू भायर पडला म्हणून आमी जिंदा आनी कितें आसा म्हणून खंय आसतलो तांणी जिंतलें बापूगेर आसतलो मावशेगेर आसतलो सेऱ्यागेर आसतलो खंय आसतलो जेजू ह्या कुडांत आसा कोण ना त्या कुडांत आसा कोण ना म्हणून जेजू भायर पडला म्हणलें कळयसे पयलें तें गरजेचें आमच्या घरांत जेजू आसा की भायर पडला सदांय आमच्या घरा लढाई आसा जाल्यार जेजू आसा ना आमच्या घरा बेबदेपण भरलां जाल्यार जेजू आसा ना आमच्या घरा मागणें द्रजर्स ना जाल्यार जेजू आसा ना पण आमकां कळोना एकादाळा कळ्ळें जाल्यार आमी कांयपणी करता गे आमच्या घरा जेजू ना जेजू भायर पडला आमगेर आमच्या घरा जेजू भायर पडला आनी मोरी आज म्हाका आनी तुमकां सांगता 16,000 कुटुंबां आसल्यांक तुमच्या घरा जर तर जेजू भायर पडला तुमी सोदूंक वचा जाय भायर पडला जाल्यार वडना म्हाका कांय टेन्शन ना न्ही जर तर जेजू आमच्या घरा ना भावा भयणीनो त्या घरान समाधान ना जेजू जर तर आमच्या घरान ना आमच्या घरांत एकवट ना जेजू जर आमच्या घरान ना आमच्या घरच्या सान्यांमध्ये तो संतोष ना संतोष जेवणान खाणान येवचो न्ही आस्तीन आनी भांगारात येवचो न्ही तो संतोष आज आसलो पायाल्या पाल्या मायाक जाता पूण खरो संतोष कुटुंबाचो खरो एकवट कुटुंबान खरो मोग कुटुंबान भोगसणे आसा जे जाल्यार भावा भयणीनो ते कोण आसा जे जेजू तर घरा गेल्या उपरांत पळय आज विचारा आमगेर घरा जेजू आगी ना गे म्हण सोदून काडा जर तर ना भावा भयणीनो आमी जेजूक सोदून वचा जाय हें गरजेचें काम म्हणून मोरी आमकां उडास काडटा तिसरें हांगासर घडिल्लें जेजू मेळ्ळो जेजू तेंपलांत आसलो मेळ्ळो आनी जेजू काण घेवन मोरी जुजे तांच्या घरा पाटी गेल्या उपरांत कितें जालें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें पाटी गेल्या उपरांत खालें जालें भुरगो जेजू आवय बापायक खाल जालो जाणवायेन वाडलो आनी त्या घरांत संतोष भरलो भुरगो जेजू आवय बापायक खाल जालो वाडलो आनी त्या घरांत संतोष जालो आमच्या घरांत आज आमची भुरगीं एक टायम आसलो वेळ आसलो भुरगीं आवय बापायक भियेतालीं आतां उलटें जालां आवय बापूय भुरग्यांक भियेतात भुरग्यांक हांवें सांगता म्हणटना आमकां मेन दिसता कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांत भुरगींच नात खालें जाता कोण ना देखून आमी तोंड उक्तें करना तो मोबायलार खेळटा की खेळूं दी म्हाका बेन दिसता सांगूंक तेर्स करूंक वयर आसलो सकयल येवना की आसन वयर ताच्या कुडान टीव्ही पळयता की पळोवन दी तेर्सा येवना नो प्रॉब्लम इट्स ए बिग प्रॉब्लम जेजूक सवाल विचारलें पुता अशें कित्याक तुवें केलें विचारलें की ना विचारलें पुता अशें कित्याक तुवें केलें आज आमी विचारता गे आमच्या भुरग्यांक कित्याक तूं अशें करताय पुता सगळो दीस कित्याक मोबायलार खेळटाय आज तुजें मोबायल बंद तेर्सा वेळार तुवें सकयलेचें आमच्या कार्यक्रमा वेळार तुवें सकयलेचें पूण आमकां आवय बापायक बेन दिसता आनी आमकां कित्याक हें बें कित्याक कसली परिस्थिती आमी हाडल्यास कित्याक कसली परिस्थिती आमी रचल्या मोरी आमकां सांगता आमच्या कुटुंबांत आमकां जबाबदारी आसा आनी हें आयच्या पयल्या वाचपांत सांब पावलो कोलोसेकारांक बोवा परबेन सांगता दादल्यानो तुमच्या स्त्रियांचो मोग करात स्त्रियानो तुमच्या दादल्यांक खाल जाया भुरग्यानो तुमच्या वडिलांक तुमी मान दिया हे तिनी संगती आज आमच्या कुटुंबांत आयल्यात भावा भयणीनो आज कुटुंबाची जबाबदारी आमचे तावन पयस केल्यात आमची कामां चडल्यांत आमची फंक्शनां चड जाल्यांत आमची टीव्ही आनी मोबायलां तातूंत आमचो वेळ चड जाला
देखून आमच्या घरांत समाधान ना, एकवट ना, मागणे ना, तेर्स ना. तर मोरी 3 संगती आमकां उडासा काडटा. वेताना घरा वेताना उडास दवरया. एक, आमकां आमी घरच्या सकट सांद्यांक मागणें जाय. आवयक, बापायक, भुरग्यांक, आब, व्हडली माय, बाप्पू, मावशी रावता जाल्यार सकडांक जेवताना आमी एक एकले जेविना न्ही, सकट जेवतात न्ही, एकल्या मात जेवणे. मागणें करताना सकडांक मोरी म्हणटा सकडांनी मागणें करी जाय. दुसरें, आमच्या घरा जेजू आसा गी. भायर पडला जाल्यार भायर पडला न्ही, जेजूक आमी सोदून वचा जाय. आसा गी भायर पडला, सोदून काडा घरा गेल्या उपरांत. तिसरें, एकामेकाची जबाबदारी कितें, दादल्याची जबाबदारी कितें, स्त्रियेची जबाबदारी कितें, भुरग्यांची जबाबदारी कितें. जर त्या दादल्यान ताची जबाबदारी पाळली, स्त्रियेन तिची जबाबदारी पाळली आनी भुरग्यांनी तांची जबाबदारी पाळली आनी पाळली जाय म्हणून मोरी आमकां जागयता. 3 सांगती भावा भयणीनो, उडास दवरया, घरा व्हरया आनी मोरये येतान मागया. मोरये, तूं कशें कुटुंबाची प्रेरण जाली गी, आमच्याय कुटुंबांत ये, आमकांय प्रेरण दी. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी आमचेच सवा मोरये मुखांत्र सर्गींच्या बापाच्या पांया तळा आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवपुरजेक माया मोगाच्या भगवंतपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकारभारांनी कुटुंबा जिविताचे मौत समजून कुटुंबा जिविताचे हक्कां राखून व्हरूंक निस्वार्थीपण वावरूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणां लागून असमाधान जियोचे सर कुटुंबांच्यांनी सोडदोड्याचे आनी बोगसानांचे आनी स्पिरितान भरूंक कुटुंबा संबंद बरें करूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांच्या ग्रासा खातीर परगांवांत वावर करच्या आमच्या कुटुंबांच्या मोगाच्या राखण व्हर. तांच्या कामांत तांकां भद्रती लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिसांतल्या जेजूता फसीत जाल्ल्या कुटुंबां आमची जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक कुटुंबां जिवीत संतोषाचे आनी एकठाचे आनी माये मोगाचे करूंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. माऊन कोणी आमकां खासगी गरजां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कशें मोरी आनी जुजे कुटुंबाची जबाबदारी तांणी खाण गेल्ली, आमची जबाबदारी खाण घेवंक प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां दी कृपा मागया. सर्गींच्या बापा, तुका आमी अर्गां दिता. कुटुंबाचें देणें आमकां फोव केल्ल्या पासून आनी आज मोरये मुखांत्र कुटुंबाच्या जिणेक प्रेरण दिल्ल्या पासून आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हाडून आयल्या बापा गाणी गो, ओ
मोगाचें हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळा बापा तुजे एकल्यासपताच्या आवयचो भक्तीन वडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मेळ मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांवकारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासनीक प्रकाश तिणें संवसारा फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गी सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणता. तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta sogot pergatunya.
जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सवंडो आनी सुवडणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये सांगती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. सुमयान शिकयलेले आमच्या बापाचे मागणे एका काळजान आनी मनान आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार खाकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. संतोष बरीत काळजान एकामेका शांती आमी दिवया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळ कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी.
भावा भयणीनो, जेजू आमचो सोमी, देवाची शेळी, संवसाराचे आनी आमचें पाप काडटा ती, हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजा, जेजू तूं येताय म्हूण. दुर्बोळ्या पिडारा रासू करताय म्हूण. तूं ये बेगीन उंड्या रुपारी आसा तुका राखो. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अद्रिता सेवच्या तुका नादोशी कर. जेवणांत तुज्या जिणेंत सदां जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अद्रिता सेवच्या तुका नादोशी कर. जेवणांत तुज्या जिणेंत सदां जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या
समाधान जेजू राव काळजात दुर्बळ बिडारान बरमता तुझ्या मोगान सौम्या तू आमचो रक्षक जियेसो सर्गी मोठा कोसो सौम्या तू आमचो रक्षक जियेसो सर्गी मोठा कोसो तू सौम्याचो बरवसो तू आमचो आसरो तू सौम्याचो बरवसो तू आमचो आसरो उपकारास पावोटा नरकात सुती गाता जेजू राव काळजात दुर्बळ बिडारान मी तुझे शांत समाधान जेजू राव काळजात दुर्बळ बिडारान बरमता तुझ्या मोगान उभी रावया. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा बघेवन आमकां आमरेक आमी मान दितना तुवें आमकां सिरगीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोष बरी सल्याम आनी विश्वासान आतां तुका उलो मारता. त्या संवका आमेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुझे सवे आसो सरपोतवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. ओसनेया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार देखून बसा. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 11सो दीस. मोरयेची जिणी कुटुंबां जिविताक प्रेरण म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ केलो. आज भोव आपुरबायेन आराधन मीस तशेंच प्रसंगाच्या वेळार आमकां बरो जोगतो संदेश दिला मानदीक बाप जोसेफ मार्टिस. फादर जोसेफ मार्टिस आनी हांव सेमिनारींत सांगाती. ते रेक्टर जावन आशिल्ले सेमिनारीचे आनी हांव तांच्या वेळार सेमिनारीचो प्रोकरेटर जावन आसलो. सादे मनीस, भोव मोगाळ मनीस. हांचे लागीं डॉक्टरेट सनद आसा. सनद जोडल्या फिलॉसॉफींत आनी तें ताणें फ्रांस पॅरिसांत केलां. आमच्या पिरगजीच्या सोमेश तांच्या नांवी तुमच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. रंगीन ताळ्यान कांतारां गायल्यांत आराधनाच्या वेळार तशेंच मिसाच्या वेळार आनी आमकां मागोवंक कुमोग केल्या तोट्टां पिरगजीच्या गायन मंडळीन तुमकांय आमच्या पिरगजीच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात नोवेनाक. तुमकां सर्वांक वेलांकणी मायेची आनी तिच्या पुता जेजूची आशिर्वादां मागता. तुमकां फेस्ताक मुर्दोम रावोंक, पिरजेंतीक आनी स्पॉन्सर रावोंक अवकाश आसा. आमच्या स्टॉलान धार्मीक वस्तू मेळटात, तुमी भेट दिवची. फाल्यां आमी हांगासर वेलंकणी मायेच्या प्रतिश्ठापनेचो वार्षिक महोत्सव आचरण करता. आनी मिसां ह्या परी आसात तुमच्या गमनाक. सकाळीं 8 वरार कोंकणी भाशेंत
उपरांत मीस दनपारां 2 वरार तेय कोंकणी भाशेंत सांजेर 4 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मीस आमची टेलिफोन करून येवचें तुमची वाहनां पार्क करूंक आनी वेवस्थीत तरान भायर वचूंक स्वयंसेवकाची सूचना पाळा तुमकां देव बरें करूं. फाल्यां फेस्ताचो दीस सर वाहनांक भितर रावूंक जावचें ना देखून आमच्या मुखार आसा थंय इल्लेशें ओपन ग्रावंड आसा थंयसरी वाहनां पार्क करियत. थंड आनी पुरा काडून जागो एकदम क्लीन करून दवरला रोडाच्या तिसऱ्या सायडीक तुमकां कळटा पूण आमचे स्वयंसेवक आसात तुमकां सूचना दितले आनी तुमकां सूचना दितले त्या प्रमाणे आमी चलया. देव बरें करूं. ही भोव नितळ्यांवकारी भोव घेवन त्रिंदादीन जेजूच्या भोव निर्मळा वय जावन ससणतावन तुवें विंचून काडली. देवपुताक तूं गरबी समोरच्या वेळी तुका भोगिल्ल्या आदीक वर्ते आनंदोत्सव उडास करूंक तुका फावो कर. म्हज्या मागणेची उर्बेन तो सानान परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव चड आतरेकतां. हे दुखेसांचे भोव मोगाळे बाये तुज्या आनंदोत्सव भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयलाय तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका आपटय. तुज्या देवपुताच्या परमे काकुळचे पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बरवोशेचे परवोसोन आनी तुज्या बळवोन ससायाच्या आदारार रोंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. हे म्हजे गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाची बागेवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशी कर. न्हय तर म्हाका आदीक असचे उपकार मेळाशी कर म्हूण ह्या नव्यानान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. एक घडी बर बसा. आयचीं तेसावां ह्या फरे आसात. कॅन्सर पिडा गूण जावंक शिकपा तेकीत काम मेळोवंक विजा वेग्गी मेळोवंक गोवा बायले मदलो मनस्ताप पयस वचोवंक बरो पाग मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक काजारी जोड्यांनी सोडदोड करून सांगाता जियोवंक स्वंत घर जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक रिणां तावन सुडकां मेळोवंक बांदतेर बऱ्यान जावंक मन परिवर्तन जावंक कुटुंबांत समाधानेन जियोवंक झगडे आनी लढाई कुटुंबांत पयस वचोवंक दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक मोसोर पयस वचोवंक जाग्याचें तक्रार सारकें जावंक कामांत बदळती मेळोवंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक आमाल पियोवणे आनी मादक द्रव्यांतावन पयस रावंक आस्तीचे वांटे जावंक आनी बऱ्यान जावंक अर्थीक परिस्थिती बरी जावंक लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक तोंडार पडिल्लीं कथां आनी शिबां गूण जावंक वायट इश्टगात पयस वचोवंक हार्टाची पिडा गूण जावंक किडनी फंक्शन सारकें जावंक चिंतिल्लें काम वेळार पोंताक पावोवंक लिवर तशें आल्सार पिडा गूण जावंक वर्टिको गूण जावंक
हातापांयांक बोळ येवंक सर्जरी बऱ्यान जावंक आडो दवरले भांगार सोडोवंक बरो पुडार लाबोवंक तशेंच शिरांची अस्कतगाय गूण जावंक ह्या सर ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया. तुझ्या मानाक हांवें करच्या ह्या नव्या मेरी फात तुझ्या मध्यस्थिकेतही म्हाका शिवर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वरतां. तुजो देवी पोत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कटावीण काळजांत पेटयलेल्या सैमवर्त्या मोगाक आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये नमान ब्रेक पेंदलेले सुमी तुजे संगात आस्त्री आमी तातूंत सदैव सदैव फॉर्ज कुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाचे माये अमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन. हे देवाचे माये घे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल कडव्यान पयले पोटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रमाणात मेळोवन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ती जावं दीत म्हणून हांव खुशी वरतां आनी संवसाराची अंतपर्यांत ती परजळान वाडोवन ही म्हणत रेखता. हे दुखेस्तंचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भुगल्ल्या वत्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके बरे फात जोड दी म्हूण हांव तुज्या लागीं मागिल्ले कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मानाक येदोळ पर्यांत मनशांनी केल्ले सर बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटल्लें ह्या म्हज्या मोगा बसोत तुजे कदपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण मागचे उपकार. नोवेनसो नवो दीस वेलंकणीचे भलायकेचे माये तुजो आनंद आमी पासारताव आनी आमचे सवें तुका होगळाप दिवंक सगळ्या सृश्टीक उलो दिता. तुमी समेस देवाच्या रसनानो नावाडा आनी हरसिया भलायकेच्या मायेक आमच्या सर्गींच्या राणयेक देवाच्या बडव्यानो नावाडा आनी हरसिया भलायकेच्या मायेक बडव्यांच्या राणयेक आकाशावेल्या सर वस्तूनो हरसिया मायेक सर वस्तूंच्या राणयेक सर्गींच्या सर सांदा भक्तानो हरसिया आनी नावाडा भलायकेच्या मायेक सुर्या आनी चंद्रा नावाडा मरयेक सर्गींच्या राणयेक पावसा आनी दोवा हरसिया मायेक सर्गींच्या राणयेक धगा आनी थंडा नावाडा मरयेक भलायकेच्या मायेक पर्वतानो आनी फालक्यानो नावाडा मायेक सर्गींच्या राणयेक उजवाडा आनी काळोका नावाडा मरयेक मलये भलायकेच्या मायेक मोडानो आनी जग लावणानो नावाडा मरयेक सर्गींच्या राणयेच भुमीचेर वाडच्या सर जडानो आनी रुखानो नावाडा मरयेक भलायकेच्या मायेक वादळानो झरीनो आनी नयनो नावाडा मरयेक सर्गींच्या राणयेक सागोरा आनी तांदूळ जियोवच्या सर सुकण्यानो आनी भुमीर जियोवच्या सर मन जातीनो नावाडा मरयेक सर्गींच्या राणयेक. हे भलायकेचे माये आमी आनी सगळे रसनेन तुका भेटोवची वगळीकेचें किर्तना
दयेन ओपून घे म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता आनी आमकां समेस्तांक आत्मेचे आनी कुडीच्या भलायकेन आशिर्वाद दी. भगेवन जिणी जिवंक आमकां गरज आसच्यो सर करपा आमकां तूं जोड दी आनी देवाच्या मोगाचीं भुरगीं आमकां कर. देवाचे राज ह्या संवसारी येवं आनी तुजे मुखांतर ताच्या भगेवन नांव समेस्त मनीस सदां काल अर्सूं दीत. हे भगेवंती माये आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. सुमयेचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सुमया दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावोवन दी. सुमी तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. प्रार्थुया हे सुमया कुडीच्या पिडेन कश्टांच्या तुज्या साकरांचे तुजी दिश्ट घाल. तुवें रसल्या आत्म्याक सवकासाय दी. कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया काकुळदारा सुमया बावट तांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागता. दयेन भेट कर म्हण या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मायेची तांची तूं बिरमत पाव. हे सुमया आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुजे इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी आत्म्या सांगाता जियेता आनी रास करता सासनाच्या ससनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.